फुडल्या नॅशनल सेन्ससा वेळार कास्ट सेन्सस जातलो। केंद्रीय मंत्रिमंडळ राजकीय घडामोडी समितीच्या बसकेत निर्णय जाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवान जाहीर केला। काँग्रेसीन सदांच कास्ट सेन्ससाक विरोध केला म्हणून वैष्णवाचो आरोप। मजगती गोयात कास्ट सेन्सस जावचे म्हूण भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी मागणी लावून धरिल्ली। जाल्यार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ह्या निर्णयाचे भाजपा गोय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान स्वागत केला। तशेंच काँग्रेसीन आपल्या कार्यकाळात अशे निर्णय केन्नाच घेवंक ना असो आरोपूय प्रदेशाध्यक्षान हे वेळार केला। भारतीय जनता पार्टीचे माननीय अमित शाह हांच्यांनी सप्टेंबर 18, 2024 ह्या दिसा पार्लिमेंटान जनतेक दिल्लें आश्वासना प्रमाणे की जातीय जनगणना जी आसा ती सेन्ससा बरोबर जातली ताजी आयज तांच्यांनी घोशणाय बी केली आनी ताचें एप्रुवल जालां आनी सगळे कडेन ताजें स्वागतय बीन मोठ्या नेटान उमेदीन जाता। जातीय जनगणना ही तशी काँग्रेस सरकारान केन्नाच करपाक गेले ना, वेल्यान तांच्यांनी ताजो विरोध केलो। आयच्यान 94 वर्सां पयलीं तसो एकदां सेन्सस जाल्लो 94 इयर्सां पयलीं। ताजे नंतर जातीय जनगणना आयज पर्यंत जावना। फाटल्या दिसांनी सुद्दां जातीय गणना जावची अशें अनेकांनी आपली मागणी केल्ल्यो आनी आमी त्या दिसा सगळे वेगवेगळे समूहांकी आमी स्पश्टपणे सांगितलें। हांवें तातूंत पुढाकार घेतलो। त्या वेळाचेर सगळ्यांक सांगिल्लें की हो विशय आमी केंद्रा कडेन उलयतले आनी तो रोखड्याच रोखडो ह्या वर्सा जें सेन्सस जातलें त्या सेन्ससा बरोबरच ती जावपाक शकता आनी त्याचेंच जातलें अशें म्हणून आमी तुमकां सगळ्यांक याद आसा ताचो प्रत्यय तुमी आयजय पळयता आनी त्या प्रमाणे जाती गणना आयज चोऱ्यान काँग्रेसीक विचारपाचो तुमी इतले टायमार कित्याक केलें ना काय म्हणून। आमकां फाल्यां 10 वर्सां जालीं म्हणजे 84 वर्सां कित्याक लागली काय म्हणून तांकां विचारपाचें पडटा। पळय काँग्रेसीन करूं ना, भारतीय जनता पार्टीन सगळे विशय हळू सुटावे करपाक लागल्या न्ही। समाजाची भावना जी आसा पळय न्ही की लेडीज रिजर्वेशन जाय किंवा बाकीचे रिजर्वेशन जाय, आर्थीक सहाय जाय वगैरे हे सगळ्यो गोश्टी सुटाव्यो जावंक शकतल्यो कारण एक बेज जी आसा पळय न्ही ती राष्ट्रा खातीर तयार जातली। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।